नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चिकन कटलेट। हे हांवें चिकन घेतलां, चिकनाचे हांवें बारीक कुडके करून घेतल्या। हाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार चिकन खिमा घेतल्यार जाता, ना जाल्यार बोनलेस चिकन बॉयल करून घेतल्यार जाता। तातूंत हांव थोडें मीठ घालतां, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट, मीठ, हळद, आले लसणीची पेस्ट चिकनाक आमी लावून घेवया। हाचेर झाकण घालून चिकन मॅरिनेट जावपाक दवरता। बाकीची तयारी करीपर्यंत चिकन मॅरिनेट जातलें। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां, तातूंत हांवें 1 चमचो तेल घातलां। तातूंत हांव लसूण घालतां। ह्यो हांवें 4 लसणीच्यो पाकळ्यो बारीक कापून घेतल्या। 1 कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला। कांदो आनी लसूण तळसून घेवपाक जाय। कांदो आनी लसूण तळसून जाली, तातूंत हांव चिकन घालतां। चिकन आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। तातूंत हांव 1 चमचो लिंबाचो रस घालतां। मिक्स करून घेवया। हाचेर झाकण घालून चिकन शिजोवन घेवया। आता पळोवया चिकन शिजला जाल्यार। चिकन शिजता आसतना 2 वेळा हांवें धवळून घेतिल्लें। चिकनाचें उदक सुटलां। हें सगळें उदक आतां आमकां सुकोवन घेवपाक जाय। आता पळयात चिकनातलें सगळें उदक सुकलां। गॅस हांव बंद करतां। चिकन हांव दुसऱ्या आयदनान काडून घेतां। दोन बटाट हांवें उकडून घेतल्या, ते आमकां किसून घालपाक जाय। बटाट आमकां असो किसून घालपाक जाय। तातूंत हांव 1 हरवी मिरसांग घालतां। हरवी मिरसांग हांवें बारीक कापून घेतल्या। थोडेशें मीठ घालतां। मीठ हांवें पयलीं चिकनाक लायिल्लें, ताका लागून थोडें घालतां। अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, अर्दो चमचो घालता मिरचीची पावडर, अर्दो चमचो घालता गरम मसाला पावडर, ओली कोथमीर घालता। हे सगळे घालून मिक्स करून घेवया। अशें सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय। तातूंत हांव 2 चमचे ब्रेड क्रम घालतां। ब्रेड क्रम घालून मिक्स करून घेवया। आता हाजी आमी कटलेट करून घेवया। ही पळयात हांव असो शेप दितां। तुमकां जाय जाल्यार तुमी राउंड केल्यार जाता। अशी हांवें कटलेट करून घेतली। ही हांवें 1 ताती घेतलां। तातूंत थोडेशें मीठ घालतां। आमकां थोडो ब्रेड क्रम लागतलो कटलेटाक वयर लावपाक। कटलेटाक पयलीं ताती लावन घेवपाक जाय। ताजेर आमकां ब्रेड क्रम लावपाक जाय। अशें आमकां ब्रेड क्रम लावन घेवपाक जाय। कटलेटाक असो सगळ्या वटल्यान ब्रेड क्रम लावन घेवपाक जाय। आता हे कटलेट फ्राय करपाक घेवया। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तातूंत हांवें तेल घातलां। तेल पयलीं बरें तापपाक दिवपाक जाय। आता आमी तातूंत कटलेट घालुया। गॅसाची फ्लेम हांवें मोठी दवरल्या। मोठी फ्लेम दवरून आमकां कटलेट फ्राय करून घेवपाक जाय। कटलेट आता परतून घेवया। अशी दोन्ही वाटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। कटलेट फ्राय करून जाली। आता हांव काढून घेता। पळयात मस्त टेस्टी चिकन कटलेट तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।